बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बे नादान भक्ती उर्बे मना सौम्या तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटोच्या बलिदान स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बे नादान भक्ती नादी मना मोगाळ बाबोय तू आमचो पाट यादा तुझो मगळ बाबुनीनो तुमकां समेस्तांक ह्या दिवसूतेक मोगाचो स्वागत मागता. जेजूच्या आपरगडणेच्या परबेच्या संभ्रमेमिसाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर मागया. मिसाचें बलिदान सरफिरगस कुटुंबाच्या त्या समा खातीर भेटोवचें जावन आसा. सरफिरगस कुटुंबाचेर हृदय बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमय जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सभे आसूं. मोगाच्यानो आमी एका कुटुंबा बरी हे वेदी बोवारी सोमयाचें बलिदान भेटोवंक सांगाता जमल्या. आज आमी जेजूचे आपरगडणेचें फेस्त संभ्रमता. आयची देवस्तुती नितळ काळजा मनाच्या देव पळोवंक मेळटा म्हणलो संदेश दिता. कशें देगराय नखेत्राच्या उजवाडान जेजूक भेटतात तशेंच आमी नितळ काळजा मनाची जावन जेजूक भेटोवंक गरजेची कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागून घेवया. नितळ काळजाची नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. आनी खंडीत गवळी नितळ मनाचे आसले, ज्योतिशी नितळ मनाचे आसले आनी उदेंतीचे ते ग्राही नितळ मनाचे आसले देखून तांकां जेजू पळोवंक मेळ्ळो. हेरोद राय नितळ मनाचो नासलो देखून जेजू तांकां पळोवंक मेळोंक ना. आमी नितळ मनाची आसांव तेन्ना देव आमकांय पळोवंक मेळटलो म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. देखून नितळ मनाची नितळ काळजाची जावंक देवाचो आदार कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ही घडी भर थोडे दांपया. जायते पटी आमी नितळ मनाची जायन येतलेली आसांव, अनितळ अनिश्कळ जावन आसलेली आसांव. हे संदर्भार सुमेलाचें बक्षणें मागया. नितळ काळजा मनाने पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. मोगळा जेजू तुजें उतर आमच्या जिवितांत आमी नितळ मनाची जावंक प्रते रितीन आदार दितात, उपकारतात. ह्या उतराचो तिरस्कार करून तुका दुखयलां. पश्चात्तापून बक्षणें मागोवन म्हणटा सोमया. ओड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय. ओड दयेन सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूट दाखय. नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलोय म्हणटा हितून आमी जायते पटी अनितळ मनाचे जाल्ले आसांव, भायर भितर जाल्ले आसांव. जायते पटी जायती वायट कोटें दवरनो आमी चेल्ले आसांव. ह्या मुखांतर तुका पळोवंक साध्य जावंक ना. पश्चात्तापून बक्षणें मागोवन म्हणटा हांव. ओड दयेन सर्वेस्परा
आमचे तुझी काकुळत दाखय. ओढये सर्वेस्परा आमचेर तुझी काकूळ दाखय. हेरोदराय आनी थळ मनासो जाल्लो तो भायर भितर आसलो. ताका तुवें खोलो म्हळें. हसल्या मनोगतींत आमी जेवन पेल्याच्या दुखाक आनी तुज्या दुखाकी कारण जाल्लें आसा सोम्या. पश्चातापून भुगसणे मोगोन म्हणटा उडदयेन सर्वेस्परा आमचे तुझी काकूळत दाखय. ओढये सर्वेस्परा आमचेर तुझी काकूळ दाखय. आपली भगवंत देवाची काकूळ जोडयान सर्व पदवेदार देव आमची काकूळत करूं आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. महिमा देवाक, महिमा देवाक, महिमा देवाक, उंचरगी आनी शांती ताच्या ईसा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासा तुझ्या तोर वैभवापासून आमी तुका वाकणटा. सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाची शिळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे वागणे मानून घे की त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तुम पवित्र एकलोस तुम ईश्वर एकलोस तुम परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया एक रिपोर्ट जोडे दांपी आमच्या आमच्या गरजांगाती ते समखातीर हृदयां खातीर आमी मागया. माध्यम मुखांतर इमिसाचें बलिदान बडयतात ते सर्व भाव भयणी खातीर तांच्या बऱ्या भलायके बसोत आमी मागया. देवा आमच्या भोवमोगाळ सर्गीच्या बापा आयच्या दिसा तूं एक आनीक तराच्या उजवाडान सगळ्या परजां तुज्या एकल्याच पुताची वळख दिली. ताचे वरवीं तुका आमी बाबार्थान वळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजें महिमेवंत मुखामळ रूप रूप पळोवंक निरंतरी आनंद बगूंक आमकां पावय. या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं. तूं करो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजैया प्रवदेच्या पुस्तकांतलें वाचप. ऊठ परजळीत जा तुजो उजवाड आयला. सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. पळय पृथ्वीर अंधकार विस्तारला आनी राष्ट्रांचेर काळोख. तरी
तुजेर सर्वेस्पर वयस सरता, ताची महिमा तुजेर दिश्टी पडटा. राष्ट्रां तुज्या उजवाडाशी येतात आनी राय तुज्या उदेवाच्या परजळाशी. तुजे दोळे उबार आनी भोवती दिश्ट लाय. सगळीं एकठांय जावन तुजेशी येतात. पयस पयस तावन येतात तुजे पूत आनी तुज्या धुवांक हांडीर बसोवन हाडटात. हें पळोवन तूं परजळीत जातली. तुजें काळीज उडतलें आनी रुंद जातलें, कित्याक दर्याची संपत्ती तुजेशी वाळटली. राष्ट्रांची ग्रेस्तकाय तुजेशी येतली. खरीं हिंडा हिंडांनी येवन तुजो गांव भरतली. मिदियानाची आनी एफाची तारून करी. भांगार आनी दूंप हाडून शेबातावन सगळीं येतलीं आनी सर्वेस्पराची स्तुती करतलीं. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात राष्ट्रां. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात राष्ट्रां. देवा नितीवंत फैसलाचें देणे तुज्या रायाक पाटय. राय कुंवर जावन आसलेल्या ताका न्यायनीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुजे परजेक नितीन सांबाळूं. दुबळ्या देकट्यांक न्यायनितिकाल सोलोन व्हरून. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात राष्ट्रां. ताच्या दिसांनी न्यायनीत वृद्धी जावं. संद्री मासासर शांती शेकान शेक बाळवूं. तो एका दर्यातां दुसऱ्या दर्या पर्यान. युफ्रेटीस न्हंयतां प्रितुमेचे पर्यान राजभर सोलो. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात राष्ट्रां. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात राष्ट्रां. सांब पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमच्या हिता पासत देवान येदीवरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुमी आयकून आसूं येत. हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयलां तशें देवान आपली गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या. आदल्या काळार खंयचेच संततीक कळीत करूंक नातलो हो गुटू ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मार्फत भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला. होच तो गुटू सुवार्ते मार्फत जुदेवांसोवे हेर जातीचीं देवाच्या दायजाची 6 वारेस्तारां तीं तेस आनी एकाच कुडीचे सांदे क्रिस्ता जेजूतय देवान दिल्ल्या बसवण्यांनी तीं वांटेली.
देवाचे उतर. देवाचे वडुपकार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. उदेलने ताचे नेकेत्र आमी देखले आनी ताका नमस्कार करूंक म्हूण आमी आयल्या. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू जुदेया प्रांताच्या बेतलेम शहरांत जल्मलो. तो हेरोदू राजवट चलयतालो. जेजू जल्मल्या उपरांत उदेत दितावन थोडे ज्योतिशी जेरुसलेमाक येवन विचारूंक लागले, जुदेवांचो रायजांच्या जल्माला तो भुरगो खंय आसा? उदेल्लें तें ताचें नेकेत्र आमी देखलें आनी आमी ताका नमस्कार करूंक म्हण आयल्या. हें आयकून हेरोद राय सगळो घाबरलो आनी तेच परी सगळें जेरुसलेम. तो हेरोदीन प्रमुख याजकांक आनी लोकांच्या शास्त्र्यांक सांगता पयलें आनी क्रिस्त खंय जल्मोचो आसलो ते विशीं तांचे लागीं विचार केलो. तांणी सांगलें जुदेयाच्या बेतलेम शहरांत, कित्याक प्रवाद्यान अशें बरयलेलें आसा, आनी तूं जुदा प्रांताच्या बेतलेमा जुदाच्या मुखेल्या मोदें तूं बिलकूल हातीलान नाय, कारण तुजे तानूप जातलो एक फुडारी इस्रायलाक म्हणजे परजेक चलयतलो गवळी. तो हेरोदीन त्या ज्योतिशांक कुशीन आपयलें आनी तेणे केत्र तांकां दिश्टी पडली वेळगडी तांचे तोंड समजून घेतली. उपरांत ताणें तांकां बेतलेमा धाडलें म्हणून वसा आनी त्या बाळकाची सत्रायेन सोदना करा. तूं तुमकां मेळटस हांगा येवन म्हाका खबर दिया. हांवें वचोन ताका नमस्कार करी जाय. रायाचें उतर आयकून ते भायसन गेले. ते दुआ उदेताना तांणी पळयलें नेकेत पत्रान तांचे मुखल्यान वेताले आनी ते आनी शेकीम बाळक आसलो त्या जाग्यार वयर वचून रावले. ते तांकां दिसलें. नेकेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरून तांणी बाळकाक ताचे आवय मरये सांगता देखलो आनी सरपडोवन ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली दिरव्याचीं चिलां उक्तीं करना तांणी ताका अर्पिल्ल्यो काणिको भांगार दुंप आनी रक्ताबोळ. पूण हेरोदीस अशीं ताणें फाटीं वचनये म्हणून देवान तांकां सपनांत ताकी दिल्ल्यान दुसरेच वाट धरना आपल्या गांवाक ते फाटीं गेले. देवाचें उतर. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, क्रिस्मस काळार आमी आसा. नतलांचो काळ. नतल म्हळ्यार कितें? नतल म्हळ्यार कोंकणी भाशेन वॉट डू यू मीन बाय नतल? नतल बाय गोता आमकां नतल खालें नतलांचें व्यस्त म्हळ्यार हां जेजू जल्मलें बेस्त तें म्हाका गोता. क्रिस्मस म्हणटा ताका. नतल म्हळ्यार कितें? बळशें. नतल म्हळ्यार नवाल म्हणून. नवल घडलें. नवल म्हळ्यार कितें? अजब. असर्यें. असर्यें अजब घडलें संवसारार. एक नवल घडलें. ते दोळ पर्यंत घडोवंक ना तें नवल. नवल म्हळ्यार एक असर्यें, एक विस्मीत. विस्मीत घडलें देखून नतल म्हणटात. नतल म्हळ्यार नवल. नवल म्हळ्यार विस्मीत. असर्यें घडलें. खंय घडलें? बेतलेमान घडलें. कशें घडलें? मनशाचो दादल्याचो संबंध नासतना एक स्त्री गर्भस्थ जाली. एका पुताक जल्म दिलो. देव आमच्या मध्ये इम्मानुएल. देव आमच्या मध्ये इम्मानुएल जालो. हें नतल. हें नवल. दिस ए मिराकल. समजलें? आनी गुत्तू ना म्हण नाकात.
आनी हें नवल हें नतल हें मिराकल कितें आसा बळे तें संवसारांत घडलें. थंय त्या प्रवाद्यांनी जेजू येवच्या 650 वर्सां पयलें इजाया प्रवाद्यान बसयलेल्या प्रमाणे 650 वर्सां उपरांत घडलें. न्ही गे हेच्या सुवातेंत पळयलें आमी जेजू आनी मोरी आनी जुजे खंय आसात? खंय आसात? बेतलेमांत आसा. खंयसर आसा बेतलेमांत? बेतलेमांत आसात. खंयसर आसात बेतलेमांत? गोऱ्याच्या गोट्यान कालें पाडो रेडे गे ती. हा कालें कुडीत घालून मानलां की तांकां. खवणेर खवणेर जल्मलो मात्र आज खवणेर नात. आज एका घरांत आसात ती. समजलें? आपरगंडेच्या पेस्ताक ती खवणेन नात. ते का घरांत आसात. तिका येवणो येतना जागो मेळोना. येवणो येतना जागो मेळोना. बाळां जावंक जागो मेळोना. आमसोराक एक खावण मेळ्ळी, एक गोठो मेळ्ळो. कळ्ळी? थोडे फावटी विमानार बळावन जातात. विमानार कोता तुमकां? विमानार बळावन जाल्यार फुल्ल खर्च त्या विमानाची कंपनी पळयता की शिकापू वय पुरा A to Z उदक पिवचें जाल्यार दितात की सगळें. तूं मरता म्हणसर कितलें उदक पियेता तें दितात की पुरा A to Z सगळो खर्च पळयतात की शिकापानी. कळ्ळें? देखून आतां प्लॅन करनाकात वयर बळावन जावचें. समजलें? तशें बळावन जावचें जाल्यार फ्लायटार जागो दिना, सोडनात. कळ्ळें की? हां डेट फूल जाल्या उपरांत. कळ्ळें? अशा सोडनात. पूण थोडी रिक्षार बळावन जातात. गोत्या तुमकां? आं ह्यो आतांचे फोंडांत गेल्यार राबळे रिक्षाचे बळावन जायनातली जातीत. हुस्क रिक्षार बळावन जातात थोडी. पूण रिक्षाचो ड्रायव्हर कांय दिना उडासोर. रिक्षाचो ड्रायव्हर कांय दिना. दोन आस्पत्री घालीन वचत. हातल्यार रिक्षार बळावन जावची आसात. पूण पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू बेतलेमांत बळावन जालो जल्मलो. बेतलेमांत मरी थंयसर प्रसूत जाली. कित्याक पळया हेरोदीन थंयसर जनगणती करूं सांगिल्लें आनी जुजे तो बेतलेम प्रांत सुरू जाल्ल्यान थंय गेलो. जुजे मात वचूना. इस्रायलांत वस्ती करचे पुरा गेल्ले. वो गर्भस्थ स्त्रिये काडून येताना इल्लो लेट पावलो. ते आसलीं छत्रां बड्याचीं घरां फुल्ल जालीं. कळ्ळें? बेळगावी अधिवेशन आसतना बेळगांवाक थंय भोवंक गेल्यार रुमां मेळटा ते. हॉटलां फुल्ल बंद फुल्ल बूक. कित्याक म्हळ्यार हे MLA तांचे आनी कोण PA आनी कोण सरकारी पुरा हॉटलां पुरा बंद जातात. समजलें? 5 वर्सां हेटींग 15 वर्सां हेटींग आमची फ्रांसीस सावेराची रेलीक भायर दवरतात न्ही पळय गे. त्या टायमार गेल्यार गोंयांत रुमां मेळटा ती फुल्ल जातात. पयलीं तूं बूक करून दवरता ऑनलायनीर फुल्ल बूक. तशेंच ऑनलायनी बूक करूंक जुजे लागीं मोबायल नातलें. मुरये लागीं रिचार्ज करूं नातलें. चार्ज नेटवर्क नातलें. तशें तांकां बूक करूं जावना. कळ्ळें गी? ती येतना फुल्ल बंद. आनी ती वच पावोंक काय येवंक समा जालें. कांय करूं जावना. जुजेक ऑप्शनंत ना हांगा. देखून एका गोट्यांत गोरवांच्या कावणेर प्रसूत जाली आनी जेजू जल्मलो थंयसर. उपरांत थंय तांणी शिफ्ट केलें खंय एका घराक. देखून आयच्या आमी पळोवन आयच्या सुवातेन पळयलें कितें म्हळ्यार रायाचें उतर आयकून ते बायसन गेले. ते दुआं उदेताना तांणी पळयलें नेकेत्र परत्यान तांचे मुखल्यान वयताले आनी शेकी बाळोक आसलो त्या जाग्यार वयर वचून रावले. ते तांकां दिसलें. नेकेत्र पळोवन ते भोव चड संतोश पावले. थंय घरांत भितर सरोन पळया गोट्यांत न्ही थंय घरांत भितर सरोन पळया. घरांत आतां घरांत आसात ती बेतलेमांत. थंयसर वस्ती थंयसर आसात. आनी पळया आज हें फेस्त आमी आचरण करतना ह्या फेस्ताक कितें नांव दिलां आमी? आप परगटण्याचें फेस्त. एक आप परगटण्याचें फेस्त. दुसरें
तेगा रायांचें फेस्त. तिसरें पो एक आप परगटणेचें. दुसरें तेगा रायांचें. तिसरें तेका ज्योतिशांचें फेस्त म्हणटात. तेका ज्योतिशांचें फेस्त म्हणटात. वैगी आप परगटणेचें फेस्त म्हळ्यार कितें? आप परगटणी म्हळ्यार कालें सेल्फ डेक्लरेशन, सेल्फ प्रोक्लेमेशन वा सेल्फ डेक्लरेशन. देवान खुद्द आपणाक परगट करचें. कोणाक? सर्व जनांगांक परगट करचें. देवान आपणाक खुद्द परगट करचें, सर्व जनांगांक परगट करचें. कितें म्हूण परगट करचें? देव जेजू मनीसान आयिल्लो तो एक राय, तो एक प्रवादी, तो एक यासक म्हूण परगट करचें सगळ्या जनांगांक. रायांचो राय, प्रवाद्यांचो प्रवादी, याजकांचो याजक, श्रेश्ठ यासक म्हणून परगट करचें. ओके. तेगा रायांचें फेस्त म्हळ्यार कितें? उदेंतेचे तेग राय जेजूक काणी काडून आयले, काणी काडून आयले. ज्योतिशांचें फेस्त कितें म्हणचें? हर एका रावळेरांत ज्योतिश असतात न्ही, असतात. कोताय कोताय आमच्या काळार आतां रायनांत, रावळेरानांत. पूण तुमी पळयलें कर्नाटकाचे, आमच्या कर्नाटकाचे इम्मडी पुलकेशी, विष्णुवर्धना, मागीर वडेयर, मागीर हैदर, टिप्पू, मागीर सुलतान्स. अशोक आमच्या कर्नाटकान आसलो. अशोक उत्तर भारतांत मोगल साम्राज्य सो आसलो. मागीर मोगलाचे उरले, राय आसले. आनी हर एका रावळेरांत हे ज्योतिश म्हूण आसतलो. ज्योतिश, ज्योतिश म्हळ्यार कालें भविश्य सांगतलो. तो मळबार दिसची कुणां पळोवन कितें कितें येवंक आसा? मारीची पिडा येवंक आसा गी, कडका येवंक आसा गी, बुर्तुगोल येवंक आसा गी, सुकीदाड येवंक आसा गी, झुज येवचें आसा गी, हें पुरा माहीत तो वयली कुणां पळोवन, आकाशार दिसची कुणां पळोवन कोणाक सांगतलो? रायाक सांगतलो. राय मिटींग आपयतलो आनी सगळी मांडावळ पयलेंच करतालो. देखून हें ज्योतिशाचें काम रायाक फुडें कितें घडोवंक आसा, घडोवंक आसतलें त्या विशयान माहिती दिवची. आतां मळबार एक शिमटी नकेत्र दिश्टी पडलें, एक नकेत्र. तें सगळ्या नकेत्रां बरीं न्ही, विशेश नकेत्र. आनी ते ज्योतिशांक मात गोत्त आसा तें नकेत्र कसलें जावं येत. संवसारान जल्मोंक आसलो मेसिया सडवणदार जल्मताना तसलें नकेत्र दिश्टी पडटा म्हणलें ज्योतिशांक कळीत आसलें. ज्योतिशांक आनी ही खबर ते रायाक सांगतात. आनी राय ताका एक मांडावळ करता आनी एक फौज बांदता, एक सैन बांदता. आनी कितें करता? पवित्र आत्म्याच्या डिरेक्शना प्रमाणे एकलो राय भांगार, एकलो राय दुंब आनी एकलो राय रक्ताबोळ घेवन ते भायर सरतात. पळया, एकामेका फोन करून भायर सरनात. हांव हांगा सुटता इतल्या वरार, 8 वरां सुटता, तूं 10 वरां म्हाका थंय मेळ, 12 वरां तूं मेळ म्हणून फोन करन, वायरलेस करन, मोबायल करन, ते मेळनात. ते तांचे इतल्याक भायर सरतात. तांदूळ ज्योतिश आसा, तांदूळ राय आसा आनी इल्लेशे सैनाचे तुकडी आसा. सैनाचे घोडे आनी अस्थी घेवन भायर सरले. एकलो राय एका राज्यांतून भायर सरलो आनी एकलो आनी एका राज्यांतून भायर सरलो आनी एकलो आनी एका राज्यांतून भायर सरतना जेरुसलेमांत ते ओट्टू मेळ्ळे. जेरुसलेमांत ते ओट्टू मेळ्ळे. ते खंय वचूंक आसले? बेतलेमाक, पालेस्तिनाक वचूंक आसले. बेतलेम पालेस्तिनांत आसा, वचूंक आसले. आनी थंयसर येता आसतना पळया जेरुसलेमांत ते नकेत्र दिश्टीक पडोवना. कित्याक? थंयसर एकलो खोटो राय आसलो. देखून ते कितें केलें? तांकां भूक लागली, तान लागली, राय न्ही, ते रायाच्या रावळेरा गेले. आनी रायाच्या रावळेर येता आसतना रायाक बारी एक सरप्रायज जालें. ते एक राय ओट्टू एकच बडी रिगल्यात. रपा रपा कांय च्या खावंक पिवंक आनी पानपळे पुरो बाजून दिले ताणें. आनी ते म्हणाले, तुमी कितें आयल्यात? ते एक जण कळ्ळें की कितें आयल्यात म्हणून ताणें विचारलें. आनी हे पुरा च्या पानपडे घेवन पडे पुरो खावन बरें करून घट्ट जेवण आनी वॉशरुमा पुरो वचोन तोंडांनी पुरो धुवन बरें करून फ्रेश जाले. आनी म्हणाले, एक सडवणदार जल्मला, एक मेसिया जल्मला तुज्या प्रांतांत. आमच्या ज्योतिशांनी आमकां सांगलें तुज्या प्रांतांत जल्मला. वय गी जल्मला गी, म्हाका तूं गोत्तू ना? तुमकां गोत्त आसा? पयशिल्या रायांक गोत्ता, आमकां गोत्तू ना. देखून आमी ताका मेळोवंक म्हण आयल्यात. वय गे, एक काम करा, तो मेळ्ळ्यार म्हाका तुमी खबर दिया. तुमी गिफ्ट हाडून येयल्यात न्ही,
हांवें वचून नमस्कार करीचे आनी म्हजें गिफ्ट ताका दिवचें म्हणून हिकमत हें तो म्हणालो. आनी उपरांत ताणें प्रधान याजकांक मदबाऱ्यांक आपयलें, प्लॅन केलें, खंय आसा सोदना घरा मेळोंक वतना. देखून ताणें फर्मंट थारायलें 2 वर्सांच्या सेरक्या भुरग्यांक जिवेशी मारा. बड्या तसलो खोटो मनीस तो खोटो. आनी हे गेले राई गेले येताना परतून तांकां नेकेत दिश्टी पडले आनी ते नेकेत वचून त्या घरा वयर रावले. त्या घरा भितर गेले आनी बाळकाक मोरी आसली, जुजे आसलो आनी पयल्या रायान कितें अर्पिलें? भंगार जावन आसा. गुर्तू कोण असो? राय पण असो. भंगाराचें सिंहासन, भंगाराचे रावळे, भंगाराची वाटली, भंगाराची कुलेर, भंगाराची मुस्तायकी, भंगाराची टोपी. पळया रायाचे संकेत भंगार म्हळ्यार समृद्धी. भंगार म्हळ्यार समृद्धी. मस्त भंगार आसल्या मनशाक टेन्शन आसा. हां टेन्शन आसा ना कितें म्हाका कांय उणें ना. म्हणजे लागीं मस्त भंगार आहा म्हणून अशें पटली कोणाक दाखयतात. भूक लागले भंगार खावंक जाता जायना. रप्पावन बँकान दवर न्हू निगे हेरीच्या बँकान दोन रप्पा लोन मेळटा. रप्पाक काडनीत समजलें. लोन काडून दवरलें मेळटा हेरी. हां आमचे डेली गुजिरी आणून दवरलें मेळटा. ते भंगार व्हरलें रे आपणें बरें ते बरें करून कळ्ळें. गिश्टून इल्लो पिठो इल्लो भितर घालतात पयलेंत. बरें हुशार ते मागीर दितात तुका फुटली म्हणून. देखून भंगार समृद्धी. भंगार असले समृद्धी. देखून आज आमच्या कंट्री आसात. कंट्री म्हणल्यार देश आसात. देशांचे करन्सी व्हॅल्यू खंयच्या वयर डिपेंड जावन आसा? भंगारा वयर. कोणाच्या देशांत हायेस्ट भंगार आसा त्या भंगारा वयर डिपेंड जावन करन्सीची व्हॅल्यू आसची न्ही. संवसारांत अत्यंत श्रेश्ठ करन्सीची व्हॅल्यू खंयच्या राष्ट्रांत आसा? हां संवसारांत अत्यंत श्रेश्ठ करन्सीची व्हॅल्यू खंयच्या राष्ट्रांत आसा? कुवेटांत आसा. कुवेट कळ्ळें की 282 होगी आतां 300 जाल्यात गोतूना एका 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 दिनाराक. कळ्ळें की हां हायेस्ट. म्हणजे तितलें भंगार तांचे लागीं आसा. भंगारा वयर तांची करन्सी व्हॅल्यू. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो पळया देखून भंगार समृद्धी. भंगार राजवट केसो एक एक गुर्त. देखून भंगार राय. दुसरें ताणें अर्पिल्यो धूप जावन आसा संकेत याजकपणाचो एंकेसपण. पळय हांगा भंगार कितें जालां? जेजू एक राय वय की न्ही. देखून क्रिस्तरायाची परब आमी आचरण करता. जेजू एक राय सक्ता सर्वांचो राय म्हूण आमी परगडता. क्रिस्तरायाची परब आसा. देखून पिलातान विचारलें तूं एक राय घे म्हूण. जेजून म्हळें हांव ना म्हणूं ना जेजून तें तूं सांगताय पूण म्हजें राज्य सर्गीचें. देखून पिलातान बरयलें आयन आरय येसूस नाजरेन रेक्स युदेयरूम. जेजू नजरेन राय जुदेवंस म्हूण बरयलें. जेजू एक राय सैमान तो राय आनी तो मानता का हो. दुसरें जेजू एक प्रवादी. जेजू एक याजक. देखून तें धूप कितें? देवा आनी मनशा मदलो संबंध जोडोवंक धूप वापरतात. देखून आमची मागणी धुंपा बरी तुजे थंय सोडून वचून देवा धुंपा बरी. देखून धूप पळय गडेले गडे दूर येता वयर येता. देखून याजक धूप पडयता आनी सगळी मागणी देवा मुखार दवरता. देखून एक याजक देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थ. लोकां लागची दानां घेता, लोकां लागची मागणी घेता आनी ती भेटयता आनी धुंपा बरी ते सोडून वतात. देखून जेजू एक याजक श्रेष्ठ याजक. मेल्कीजादेकाच्या वर्गासो याजक तूं. मेल्कीजादेकाच्या वर्गासो याजक तूं. ससनाच्या ससनाक. हेब्रेवकारांक बरयल्या पत्रांत बरयणार म्हणटा जेजू एक याजक मेल्कीजादेकाच्या वर्गासो. सासनाक तो याजक. पळया आनी एक कशी भेटयली तांणी? रक्ताबोळ म्हळ्यार एक सुगंध द्रव्य. प्रवाद्यांक मागचें तेल रक्ताबोळ दिलो. कित्याक? तो एक प्रवादी. जेजू एक प्रवादी. प्रवाद्याचें काम कितें? देवाच्या तर्फेन उलोवचें. देवाच्या तर्फेन उलोवचें. प्रवादी म्हळ्यार एक जीब. प्रवादी म्हळ्यार एक जीब. देवाची जीब. देवाच्या नांवी ताणें परगट करचें. जेजू देवाच्या नांवी देवाचें राज्य परगट करी लागलो. अनितीचें खंडन केलें, असताचें खंडन केलें. देखून तो एक प्रवादी. प्रवाद्याक कॉम्प्रोमायज ना. कळ्ळें की? प्रवाद्याक कॉम्प्रोमायज तुजे पुरतें तुजे कडेन उलोवचें तुजे पुरतें उलोवचें ना. आसले बरीत तें प्रवाद्याचें काम. देखून जेजू एक प्रवादी. हाय तुमकां धिक्कार तुमकां खटा तुमकां. देखून प्रवाद्याक कितें जाता?
प्रवाद्याचें जिवीत ताचें मार्तिराचें जाता देखून हो जायते प्रवादी आयले सगळ्यांक मार्तिराचें मरण मेळ्ळें प्रवाद्याचें रगत इस्रायलाच्या मलगड्यांनी वरयलें जेजूचें रगत वरयलें जेजू हे प्रवादी देखून हो पळय आतां थंयसर रक्ताबोळ दिलो म्हणजे मोगाच्या बाबडीन जेजू एक राय जेजू एक याजक जेजू एक प्रवादी भंगार दोंपू आनी रक्ताबोळ अर्पिल्यो कोणें अर्पिल्यो ह्या रायांनी निंगी ज्योतिशांनी सांगाता मेळोवन तांकां मेळ्ळो तो निंगी हां हेरोदीक मेळो ना कित्याक हेरोदीक मेळो ना हेरोदीचें मन बरें नातलें हेरोदीचें मन बरें नातलें देखून हेरोदीचो पूत आर्खे लावन मागीर राय जालो आनी ताका जेजून कितें म्हळें कोलो म्हळें कित्याक म्हळ्यार तो पिलाता मुखार एक आसा आनी जुदेवांच्या मलगड्या मुखार एक आसा ताची बसका मात जायचे न्याय नीत कांय नाका ताका तो एक कोलो कुतके म्हणटात न्ही तुळू भाशेन हांवें मारल्या कुतके अंचिला उरले इंचिला उरले मल्ल कुतके नंबरची म्हणटात तसलो तो हेरोद कुतके आनी असल्या कुतकांक आवळे कुतक्यांक कोल्यांक देव पळोवंक मेळना बिलकूल मेळना देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो जेजू म्हणटा कितें तुमी नितळ मनाची जायची नितळ मनाचें आसल्यार मात देव तुमकां पळोवंक मेळटा समजलें नात्यार मेळना आं दोंगरा वयले प्रसंग स्पश्ट म्हणटा ना तूं जाल्यार 100 फावटी वेलांकणी वच 100 फावटी गोंयांत वच 100 फावटी केरळा वच 100 फावटी पोट्टा वच तुका देव पळोवंक मेळटा मेळोंकूच मेळना तुवें नितळ मनाची जायची भायर भितर आसूं नजो भायर भितर असलें मेळना तुमी बलिदानां भेटय तूं आराधन कर तूं नोवेनां कर मागणें कर व्यर्थ सगळें व्यर्थ उडास तुजें मन आनी काळी नितळ जावंक जाय मुखार बला मागा पिदे फाटल्यान डॅश मागा म्हूण कळ्ळें तशें आसूंक नजो समजलें गे तुमकां देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आमी कलते जायचे आमी बळे जायचे सादे जायचे नितळ मनाचे जायचे देवा मुखार उडास दवरा तुजो अहंकार तुजो गर्व तुजो दुडू तुजें अंतस्त तुजें बदीक तुजें बँक बॅलन्स तुजें एफडीस आनी तुजें कितें भंगार तुजें लोकार कांय गरज ना देवा म्हाका तुजें कालतें काळीज नितळ मन तितल्यांतल्या पावता सगळें आसून तुका 1 घंटो समाधानाची न्हीद पडना जाल्यार कितें फायदो व्यर्थ सगळें व्यर्थ देखून आमी दोळे धांपया एक ज्योतिश समाधानाचे मनीस नितळ मनाचे मनीस कलते मनीस एक राय समाधानाचे नितळ मनाचे कलते तांकां देव पळोवंक मेळ्ळो आमी तसले जावन देवाक सदांच पळोवचें भाग आमकां फावो जावं दी म्हूण मागया आमेन उबी रावया तरी एका देवात्या सुलम सभावतू सारया सगळीं सत्वंतां देवाक सर्वदेदरा बापाक सगळ्यां विचार असताना जेजू क्रिस्ताक एकल्या स्पुताक आमच्या समयाक जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे बोलो अहंकार मुर्यतान सलमलो पांच लगाताने कोससली ताका गुस्सा जोडलो तो मेलो नकने केपिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो छवांसलो सर्गार सोडलो सर्वदेदा देव बच्चा बसला 3 तंचवेनी मेल्यांनी मस्वी करून घेतलो सत्मंता पवित्र आत्म्या कतुली पुईसबी मुक्त स्वीकता पदकाचे बुक्षणे उडीचे जीवनपण ससनाचे जिवीत आमेन हेच आमच्या बवर्तन आमची मागणी आमची गरज आमची आशा सर्गींच्या तरी एका देवाच्या पांयांत समर्पिया तुमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक बापा आमचे मागणे ऐक सर्गींच्या बापा आमच्या बापा लियोन सरबिस्पांनी याजक आनी धार्मिकांनी तांचे नितळ जिणेन जेजू संवसाराचो सोडवून दर म्हणलें सोद पासरूंक गरजेची मजत दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक राष्ट्राच्या सरमुखेल्यांनी लोकांचे बरेपण आशेवन प्रामाणीकपणी आडाळते चलोवंक तांचे बरे जिणेन लोकांचे होगलीक पात्र जावंक शिकय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक आफ्रिकांतल्या सामे मिसावांतल्या सर बावार्थ्यांनी तुज्या पुता जेजूक संवसाराचो सोडवणदार म्हूण वळखून तांणी आपल्या बावार्थान तीर रावोवंक गरजेची कृपा तांकां दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक संवसारी पैदो आशेवन बावार्थाक सक्स जावचे तसली बरी जिणी जिवं कश्ट येतल्या सुमेस्तांची मनां उजवाडावन तांणी सर्गी फायद्या खातीर जिवं गरजेचें प्रेरण दया कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे ऐक आमच्या ह्या युवा जाणांनी आनी भुरग्यांनी
संवसाराच्या आकर्षणेक बली जायनासतना तांचे नितळ जिणयेन जेजूक भेटोवन तो अनुभव हेरांक वणचे खरे क्रिस्तांव जावन फुलोवंक तुजी ससाय दया कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. या पवित्र जेवणान भाग घेवचे आमी सर्वांत जिजूस आमचो सोडवणदार म्हळें सत आमचे बरे जिणे मारिफात पसरवंक तुजे सक्तेन आमकां बर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक. एकडी बोरदोळे दामपी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया जे कोणा मागतान बसयला सुळास कडूं तांचे बसोत आमी मागया. सर्गींचे भोव मुगाळ बापा तुजे मुखार उसारिल्ली आमची मागणी देन स्विकार कर. संवसारी जिवितांत तुवेंच तुकास आयच्या दिसा उगडाप केलोय. तूं एक राय तूं एक याजक तूं एक प्रवादी म्हूण आख्ख्या जनांगाक तुवें दाखोवन दिलें. ह्या रायाची ह्या याजकाची ह्या प्रवाद्याची खरी वळख करूंक आमी सुकोवन पडल्या. नितळ मना नितळ काळजान आसून ह्या रायाक पळोवंक आमी सुकल्या. आमी गर्वीत जाल्या कारीत जाल्या ह्या मुखांतर तुका पळोवंक आमी सगूंक ना. ह्या पसूत पश्चात्तापून भोगसणे मुगोवन आमची दूख धरण आनी मुखार आमच्या जिवितांत नितळ मनाची नितळ काळजाची जावंक आमकां तुजी कृपा दी. ह्या मुखान तुजें दर्शन निरंतर आमी भोगचें भाग फोव कर म्हूण मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयल्या आमी तुझ्या वेदी लागी बापा भेटोच्या काणी. पाकी आमी पूर्ण भुरगीं तुजी बापा स्वीकार करी काढी. घे बापा ही काणिक आमची घे बापा ही काणिक आमची घे बापा ही काणिक आमची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची. घे बापा ही काणिक आमची घे बापा ही काणिक आमची घे बापा ही काणिक आमची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची. उडोवानी वायन हाडणाऱ्या बापा की म्हूण परता. आमकांच आमी तुका भेटयता बापा तुजी जावं कत्रेता. म्हज्या बापिनी नमजानी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वे दादेवप्पा मानतात असलें साव म्हण मागाती. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र सेवेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून कनवळे आमच्या भोवमोगार सर्गींच्या बापा तुझ्या पुरबायाच्या पुता परगट केलाय त्या दिसा आमी तुका ओपन दिता देणे देन मानून घे. मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडूंक आनी ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत खुर्सार आपल्या रक्ताच्या स्नानांत ती खुशी पाळली. आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटवणी बदलून तसो खुर्साचो यज्ञ जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचोवन दीत. हें आमी मागता आमच्या सोडूनदारा जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा ते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वर्षामी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुज्या सोडवण्याची सासणी येवजन उक्तें केलें आनी तूं सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पोत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिसती पडलो ताच्या मरपण परजळ्ळें
आणि ताणें आमची सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्वर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गी तुका जय, ऊन सर्गी तुका जय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताकाचे. ऊन सर्गी तुका जय, ऊन सर्गी तुका जय. पवित्र घडी समरमता बाबनी नोंड आणि वायन असले जेजूच्या मासानी रगजान बदलची पवित्र आत्म्याची पवित्र घडी नितळ मनाची नितळ काळजाची जावंक जेजूच्या कुडी रक्ताची ससाय या घडये मागे. बापा करोस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगती आपले सुकुशेने कस्टमरान सुसूंक विचार दी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हणे हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमच्या बसत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जात आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सस्नी कराराचें रगत पदकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमच्या बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतासो गुठ परग छुया जेजू तुझे मरण आमी स्मरंता. तुझे पुनः जीवनपण आमी परगडता. तुझ्या येण्या सुमया जेजू आमी अत्रेकता. बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणासो मी भक्तीपणी उडास करता आणि जिवीत सोडून आणि सोडून काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां भोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडे रग सेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्मे बरोबर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्य संवसारा विस्तारिल्ली तुझ्या पवित्र सभेस उडास कर. लिओ आमचो पापा पिटर पॉल आमचो गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणासो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भावभिनीची काकूळट करी. तांकां तुजी स्थगती दोंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजोळीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मर्या देवाच्या माया संगती ती सपती भगवान सुसे भगवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मारोल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडवंदराची आचन्या मतीन दवरन आमी नितळ मनाची नितळ काळजाची जावंक देवा स्वादार करपा मागोवन सोमयान सगलेले मागणे सांगात मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र सांग तुझे राज समका येवं तुझी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान सांग. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या आमची ताम तशी आमची पदकां मुगोस आनी आमकां दाळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनुवारांतले पिडिशणींतले आमकां निवार देयगुणेची वितां समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून राजेजू क्रिस्ताचे येणे
बुरवशानत रेखतेल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीने सर्व पातकां ते सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाठाय कित्याक सोडकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या सुमिये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पतकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जी येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूर कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूर कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमचा शांती दी आमी दिमी गेल्या पळय इसवन जिवंत देवाची शिडी आमी समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी येयली नितळ आसलेल्या ज्योतिशांक रायांक दिश्टीक पडलेली नितळ मनाची नितळ काळजाची जाल्ल्या आमां थंय दिश्टीक पडटा ती नितळ मनाची नितळ काळजाची जावंक आपोवणे दिता ती शेळयेच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका फोवना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्तची कुड रगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं आमेन तूच म्हजो रसनार सोम्या तूच म्हजो आदार तूच म्हज्या काळजांत सोम्या सदांच कर पिडार तूच म्हजो रसनार सोम्या तूच म्हजो आदार तूच म्हज्या काळजांत सोम्या सदांच कर पिडार जिविताचो बोंडो तूं सर्गीतां देवलो संसारासासनी जीव दिवच्याक बापान तो धाडलो तुजे लागीं येता तो केदीस भुके उचोना तुका सत मारता तो केदीस ताने उचोना प्रार्थुया जेजूच्या नियमच्या भोवमुगाळ बापा विद्वाना परी आज आमी तुक जेजू बाळकाक सैबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना तरी चिव्या भावार्थान त्या जेजूक उण्या वयनाच्या रुपान वळखला आमचे भितर घेवन वेंगलेल्या आनी आमचे काळजां दागा भेटयल्यांत तेच परी जिविताच्या सगळ्या घडीतांनी आमची भावार्थाची नदर जेजूचेर आसूं मोगान तसो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या क्रिस्ती भाव भयणीकी आमी दाखोवं शेकी एक दीस आमी सगळीं सरकार ताच्या परजणां सुखेस जावं तुका दिन वासूंक फावो त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे उपकार भावार्थ्यानो येया
आनंदोसान उल्हासान येया तुम्ही येया बेयाचे राग पोळया सलमोल्या बुडव्यांच्या राया येया नमस्कार करूया येया नमस्कार करूया येया नमस्कार करूया दुनिया पळया सलमोल्या बुडव्यांच्या राया येया नमस्कार करूया येया नमस्कार करूया येया नमस्कार करूया दुनिया मोगाळ पुता सोवे अवकार मोरी आशीर्वाद नमान बळोग जेजू आशीर्वाद रोजारी साहेबिनी सगळी संगता बगेन गुरुचे गुरुवे निरम कामचे देव आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन भक्तीन मी सन्मान ठेवली जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन देव बरें करूं आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा समेस्तांक देव बरें करूं मोगाच्या न्हू तुमकां समेस्तांक रोजर मायाची फिरगज तशेंच बडो जेजूचे पुंतळ अलंगर हांगा तो न्हू बाब मेलविनाचे प्रणाम फाटल्या वर्सा हांव ह्या पुंतळार जायतीं आत्मीक कार्य सदांच जावन आसात शुक्राराचे बडो जेजूचे भक्तीपण हांगा व्हडा उर्बेन जावन आसा ह्या मुखान जायत्या लोकांक जायतें बरेंपण बडो जेजून हांगासर केल्लें आसा ह्या संदर्भार जायतें बरेंपण जाल्ल्या आनी केल्ल्या धन्या देवाक अर्गां पठयता तशेंच जायते तरांची देवस्तुती हांगासर आसा करून देवाच्या उतराच्या प्रकटणे वरवीं जायत्याची खाळसामोना दादोशी केल्लीं आसात ह्या सर बरेपणा खातीर धन्या देवाक अर्गां दिता आसतना हांव तुमकांय अभिनंदन पळयता तुमी ह्या पुंतळार जावचें सगळें भक्तीपण पळयतात देवाची बेसांवां आशिर्वादां नानारुपी तुमी जोडून घेतात तुमकां अभिनंदन ह्या पुंतळार जायतीं प्रगतीची कामां आसात त्या देखून आनीकय उत्तम रितीन हांगासर देवाची स्तुती तशेंच देवाक आराधन भक्ती कार्यां उर्बेन जावच्याक तुमचो सहकार आमी आशेता ह्या पुंतळार जायतीं अभिवृद्धीची कामां जावन आसात तुमच्या उदारपणाची कुमोग ह्या दिशेन आमी आशेता फुली फुलाची पकडी दिवन तुमी आदार दिया सांगात दिया ह्या मुखांतर जायतें बरेंपण तुमी जोडूंक शकतल्यात हांगासर तुमकां नंबर आमी टेलिफोन नंबर आमी कळयता ह्या नंबरा मुखांतर तुमी आमकां संपर्क करचो आनी उदारपणांतून तुमी आमकां प्रोत्साह पाठिंबो दिवचो फाटल्या वर्सांत जायत्या वर्सांत ते मोपाचो आदार आनी कुमोग आदार तुमी दिवन आसात आनी मुखारी तुमी दितल्यात आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं दिव्यवाणी